तिळारी धरण प्रकल्पांतल्यान उदक भायर सोडप सुरू असले तरी शापोरा न्हंयचे उदक नियंत्रणांत आसा. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवाचेर सध्या तरी हुंवार येवपाची भिरांत ना. एके वटेन पावसाचो सांवार जाल्यार दुसरे वटेन उदक वाडिल्ल्यान तिळारी धरण प्रकल्पांतल्यान उदकाचो विसर्ग जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून साळ गांवा सयत न्हंय कुशीकच्या गांवांतल्या जनतेक अलर्ट दिला. फाटले वर्स सोडले जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 3 वर्सां साळगांवाचेर हुंवाराची आपत्ती कोसळिल्ली. फाटल्या वर्सा हुंवाराचें संकट कोसळूंक नाशिल्लें. अंदूय आजून तरी साळ गांवांतल्यान व्हांवपी शापोरा न्हंय पुराय नियंत्रणांत आसा. तेन्ना पयलीं खूब त्रास जाय आतां 4 दीस जाले पाणी पडटा कांयच त्रास जायना. पाणी सारकें एका लेवलार कांयच ना पेट फुटाना शक्यता काय तिळारी धरण प्रकल्पांतल्यान उदकाचो विसर्ग जावन साळ गांवाचेर हुंवाराची आपत्ती कोसळची न्हय म्हण परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें दिली. शापोरा न्हंयचेर बेराज प्रकल्प जातकच हुंवाराचो भंय पयस जातलो असो विस्वास ताणें उक्तायलो. धरणाची जी पातळी ऑलमोस्ट घरात आयला धरण आसा त्यामुळे डेफिनेटली उदक सोडचें पडटलें उदकाचो आनी दुसरो काय येना. पण लायक लास्ट इयर आमी थोडे मेजर्स घेतलेले. आता ह्या विशया बरोबर उलोवंक इतलेंच कित्याक की येयल्ल्या वर्सा अशें जेन्ना तिळारी धरणाचें पाणी भरता आनी सोडलें काय साळ बुडटा. पण लास्ट इयर बुडोवंक नासलें जाल्यार आमी थोडे प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतले. आतां एक म्हणजे कितें आसलें साळ एक्झॅक्टली देवळा फाटल्यान एक व्हाळ आसा म्हटलो तो आमी ड्रेन केल्लो क्लीन केल्लो. प्लस तसोच शाळे कडेन व्हाळ आसा तो क्लीन केल्लो त्यामुळे उदक ड्रेन जावपाक जाता. आतां आमी जे सजेशन्स दिला आमी एक व्हॉट्सअप ग्रुप केला तातूंत WRD मिनिस्टर आसा आमचे चीफ इंजिनियर आसा आमचे कन्सर्न इंजिनियर प्रत्येक स्टाफ तिळारी धरणा वयलो किंवा गोवाच्या सायटी वयलो इनवॉल्ड आसा इन्क्लुडींग दोनूय सायटीचे MLA पेडण्याचो आमदार आनी हांव आसा. आनी तांकां उदक भरच्या पयलींच थोडे थोडे सोडपाचें हें एक हें आसा. कितले MLB हें जाता मिलियन लिटर जे ट्रेन करून सांगता ते सगळे तांकां मॉनिटर केल्ले आसा. आनी हे सोडटना स्पेशली सुकतेच्या टायमार सोडपाक आमी सांगता कित्याक भरतेचे प्रॉब्लेम कितें जाता साळांतली जी बराज आसा सद्याची ताचे जे खांबे अरावंड 36 आसा आनी ताचो गॅप बिटवीन 2 खांबां भितर फक्त 2 मिटर आसा. सो त्यामुळे वयलें उदक येता थोडी झाडां येवन अटकता आनी उदकाचो प्रेशर वाडटा आनी प्रेशर वाडलो काय दोनूय सायडींतल्या गांवांत हे वयता. म्हणूनच हेच्या खातीर आमी प्रपोज सरकाराक केल्ले की नवी बराज बांदची जी ऑलरेडी टेंडर जाल्या तेचेर सरकार 350 कोटी मोडटलो. सॉयल टेस्टिंग जाल्लें आसा कामूय म्हणजे डिझायन जाल्ली आसा काम सुरू जावंक जाय. प्रॅक्टिकल काम आतां पावस जाल्या बद्दल जातलें. आनी आतां तुमकां सांगलें 36 जे पिलर्स आसा ते नवे बराजीन फक्त 12 पिलर येतले आनी गॅप आसतलो 12 मिटर आसतलो बिटवीन दोनूय. सो त्याच्यामुळे फुडल्या वर्साच्यान म्हणजे ह्या कामाक 2 वर्सां लागले आनीक 2 वर्साच्यान साळ बुडटले हो भंय मनान नसतलो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.